पावर हांडा पंचायत पावर आले प्रोविजन आले आनी आमचे कितें फॉर्मेलिटीज आसा आमी ते धाडटले सो आतां मेजर डिजास्टर आमी PWD फॉलो करून पडटले वॉटेवर इमिजिएटली रिलीज दिवंक शकता आनी वील हेल्प देम आउट हांव ते पंचनामा आजचे रिलीज करता फॉलो करता प्रमिला सातोडकर कितें जालें दोनांक वादळ कशें येयलें आनी वयल्यान पत्रे सगळे गेले राती दोनांक सकाळ फुडें दोनांक जालें हय दोनांक जाल्ले कितें झाडां बी पडली हय झाडां बी सगळीं पडलीं आनी वयल्यान पत्रे गेले सगळे फाटल्यातले गेले सगळे आनी हे सगळे हें जालें कितली डॅमेज घरां जाली खूब चड हय जाली 5-6 आसतली ते सायटींतल्यान गेला सगळी तुमगे कितले डॅमेज जाला आमची 2 जालां एक आनी ते सायटींतले आनी ते सायडींतले 3-4 जाला ती काकरा होडीजांक सुमार हांगा माड पडले एक ओड पडला घराचेर आनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी काम स्टार्ट केलां आमकां तलाट्याक डायरेक्शन दिलां पंचनामा करून तांकां बेगीन रिलीफ दिवपाक आनी कितें डॅमेज कितले सुमार डॅमेज जाले 10 माड पडल्या ओड पडला एक व्हडलो आतां घराचेर पडला फायर ब्रिगेडीक आमी ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां थोड्याच वक्तान येवन ते कट करतले थोडे पोने मातशे डॅमेज जाले तेंचे अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट अशें तेजे अंडर आमी हें करता आतां तलाट्याक पंचनामा करपा लायला आमकां तलाटी हांगा तलाटी काम करतलो आनी कितें इंजर्ड कितले इंजर्ड दोग जाण इंजर्ड जाले बारीक मातसो दोगां मेडिकलान आहा ती ट्रिटमेंट जाता ती मेजी इशू कितें कारण पावसाक लागून पावस वारो येयलो म्हणटा व्हडलो सायक्लोन होळी वाजता हिंगा बरो तुफाना भशेन वारें सुटलेले आनी हाचे पयले धाकटे बोर्ड माड सगळे कुसून सगळे डॅमेज हेवी डॅमेज जाल्लेले आहा हांव मागता मामलादाराक एक वेळ आमी जर पंचायत इमिजिएट रिलीफ 5,000ची पद्दत आमचे कडेन तितलेच रायट आहा आमी ते दितलेच पूण द वे डॅमेजीस जाल्लेले आहा इज व्हेरी बॅड सो आय रिक्वेस्ट द मामलादार टू सेंड इमिजिएट रिलीफ म्हाजी शकुंतला कितें जालें राती 2 सुमार ओड पडलो हय आमी न्हिदला तेन्ना आनी मागीर आवाज जालो म्हणून भायर सरलीं धांवून पावसान भिजली सगळीं हय खंयचे कडेन कितें नांव कितें पळय हे काकरा काकरा हय आनी कितले लुचकान जालें तुमकां दिसता लॉस सगळें कितें हय सगळें हें काबार न्ही आनी कितलीं घरां आनी हें जालें घरां ती सगळीं आमची सगळीं कितली 7-8 कितली हय 7-8 मायज आसा आनी कोण इंजर्ड बी कितें जालें कोण लागला बी थोडे मातशें लागला तिंगा लोकांक मॅडिकलान व्हेला कोणाक ते जायेक आनी म्हाज्या देराक आनी एक जायले सुनेन मातशें नवो टोपला मी गुरू बालेकर रावता काकरा सांताक्रूज कालाफ्रा आमच्या हांगासर 2 सुमार माड पडलो माडाचो वर्द कुडको पडलो बेडरुमान आनी आख्खें आमचें लुकसाण जालां सगळें फुटोन पत्रे फुटोन सगळें आमकां लुकसाण जालां आनी आमी आवाज आयकता 2 सुमार आमी समती भायर येयली आनी रावली तशें आमकां कांय जावं ना पूण आमच्या घराचो सगळो सत्यानाश जाला आख्खें आमकां लुकसाण जालां तें तुमी मातशें आमकां हेल्प करपाचें कितें गव्हर्मेंटान जडमोड जालें कितें म्हणटा जडमोड जालें हय जगमग जालें सगळें तुफान कशें येयलें सगळें तुफान येयलें आनी सगळें भोवरो कशें सगळें फुटलें आमच्या घराचे पत्रे बित्रे सगळें फुटलें कांयच उरोंक ना कितलीं घरां डॅमेज जालीं दिसता तुमकां हांगा वर्द वाड्याची कशी डॅमेज जाला मोटरसायकली सगळ्यो मोडला वाऱ्यान पत्रे लोकांचे सगळे स्लॅपाचे गेला स्लॅपाचेर झाडां पडला माडांचे कुडके पडला घरांचेर वाऱ्यान हें सगळें नशाड जालां हांगासर काकरान म्हजें नांव गुरू बालेकर हांव काकरा रावता युनिवर्सिटी सकयल काल 2 रातचे भरपूर वारो येयलो वादळ तशें जालें आनी नाल पडले आनी सगळीं सिटां आसा पळय ती फुटोन लागली आमकां खबर ना येदें व्हडलें हें जातलें म्हणून सगळें नाश धूस जालो वादळान आनी हांव कितें मागता जाणा सरकारा कडेन की आतां डॅमेज पळोवन आमकां ते नुकसाण पाय कितें तरी दिवचें आनी आमचें मातशें मदत करची आतां BJP सरकार येयल्लो तेणें खूब जाणां मदत केल्ली आसा आमी हे आशेन आसा की आमकांय बी मातसो मदत करपाची कोणाक लागला बी तुका ना कोणाक लागूंक ना घर डॅमेज फूल घर सारकें डॅमेज जाल्लें आसा आनी हे ते बेडरुमान पळय आमचे डायरेक्ट ना हे येवन माड येवन हक्को पडला तितून तर आमी तर तुमी जाणां मरपाचें आमी म्हटल्यार आमी हांगाच उबी रावली म्हणून सुटली नाल्यार आमचे तर माड पडपाचो टायम बरो म्हणून सांग
हांव डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र घाट, गोवा युनिवर्सिटी उन्नत भारत प्रोग्राम डायरेक्टर. आनी आमी ही विलेज काकरा विलेज आमी एडॉप्ट केल्ली आसा अंडर गोवा युनिवर्सिटी. अशे आमी 5 विलेजीस एडॉप्ट केल्ले आसा. काकरा ही एक विलेज आसा आनी हांगर हांवें आयकलां की काल व्हडलें वादळ येयलां आनी हांगर खूब नुकसाणी जाल्या. ती नुकसाणी पळोवपाक आमी येयल्या आनी आमी तेचे सगळे घरांक विजीट दितले आनी पळयतले थंय कितें डॅमेज जाल्या ती आनी कितें आमचे कडसून कितें करपाक जाता जाल्यार ते आमी प्रयत्न करतले. आनी आमी हो रिपोर्ट हांगर कलेक्टर ऑफिसाकूय धाडटले आनी दिल्लीचे वेबसायट आसा थंय अपलोड करतले. म्हणजे कितें क्विक रिलीफ फंड कितें तुमी क्विक रिलीफ फंड आतां आमी ऑलरेडी एक डिमांड केल्लो आसा युनिवर्सिटी कडेन की तांकां आमचे एडॉप्टेड विलेजींक दिवपाचें म्हणून. आमी ते आतां परस्यू करतले आनी फॉलोअप करतले आनी पळयतले की ते जाता तितले बेगीन दिवपाक जाता तशें. पुष्पा हंगराजे खंयच्या कडेन नावशेत. कितें जालें? हांव न्हिदलेलें आनी दोगांक सुट्टा आवाज येयलो. आवाज जाला म्हणून हांव उठून वयर येयलें सगळें पडलां हांगा. मागीर हांवें भावाक फोन केलो आनी सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. आमकां जालें हे सगळे सर पत्र तेवटेन पडलेले, ते गाडी तुमच्या हातून पडले. म्हणजे भाव येवन पळोवन बीन गेलो आनी म्हणपाक लागलो सराक आपय रामराव सर. ते काडलो आनी मागीर तो पळोवन गेला सर सकाळीं. आनी आतां आमी एमर्जन्सी रेडी करून दवरला तशें. आनी आतां उदक आहलें न्हू तें भरून काडलां आमी सकयल. दुसरें पावट हे सेकंड टायम गेला ते हितून 12 तारीख जाल्ले आनी ह्याय म्हयन्यान 12 तारीखूच जाली. हांगासर आमी न्हिदलेली न्हू दोनांक वारो येयलो तो सामको गळो करून सामकें पडलें. नोळ्या तकलेर म्हाजे हांगासर पडलें, रगत येयलें. हांवें मेडिकलान वचून आयलें. आनी तिगाय आमी पळय न्हिदलेलें सोमरे बेगीन उठलें आमी. मागीर आनीक पडले डबो करून. नांव कितें तुमचें? यशवंत पेरेरा. यशवंत जुने. तरी आमकां ध्यान सारवार केली कोसली पळय हांगासर हें केलें. हय न्हिदलेली आहली पळय आमी. तकलेर म्हाजे फातर पडले हे नळ्याचे कुडके.